की जर आमी शोक मनयता दुख्ख जर जालां आमकां सगळ्या देशाक तर हे एंटरटेनमेंट वगैरे ज्यो काही गोष्टी आसात त्यो खंय तरी आमी आळा बंद घालपाक जाय. पर्टिक्युलरली ज्या जाग्यार सरकारचो सन्मान येता त्या सन्मान आदींच ह्या सन्मान ह्या महोत्सवाक लोकां तर्फे मोठो विरोध जाल्लो. हय. अशें आसूनय गांवांत 2 तट पडले आनी शेवटी परवानगी दिल्ली आसा. आतां अशा परिस्थितींत एकय दीस उबे रावपाक जायना. 10 दीस 9 दीस सोडून द्या पण एक निदान एक दिवस तरी बाबा ह्या सन्मानान आमकां कांय करपाचें ना. कितें करतले जाल्यार एक शोक संगीत बी तसलें कितें लायात आनी आयकात. हय. सो दुर्दैवाची गोष्ट ही की आमच्या गोव्यान अशा प्रकारचे उत्सव अगदी सुतकाच्या काळान सुरू जातात. आणि सुतक राष्ट्रीय सुतक आसा. एक अशी व्यक्ती आमच्यातल्यान गेल्या की जेणे ह्या देशाक एक अत्यंत उच्च अशें स्थान दिलें. जागतीक स्तरावरचो एक देश आर्थीक बलवान देश म्हणून आमची गणना जाता ती त्यांच्या मुळे जाता आणि हे खुद्द पंतप्रधान सुद्धा मान्य करता. आणि म्हणून आज देशान राष्ट्रव्यापी आठवडो सुतक जाहीर केल्लें आसा. हें कित्याक लागून म्हणजे कितें कोणाचो लक्ष ना. कोणाचो हेचे कडेन लक्ष ना. जाता दिल्या परवानगी करा तुमी पण तांकां सांगूं येता न्ही. तांकां सांगूं येता बाबा एक 2 दीस तरी तुमी करूं नाका. तुमकां मागीर जाल्यार वाडोवन दिता. दिलात तुमी न्ही तो